उधर तुम एक लेटर करा पार्टी की सेइंग विजय सरदेसाई टू बी अ पार्टी प्रेसिडेंट कितें एक्झॅक्टली ते काल आम्ही ती कमिटीची नाव आता न्यूली अपॉइंटेड म्हणजे कमिटी डिक्लेअर जाल्या आणि ती कमिटी पळयत जाल्यार म्हाका दिसना काँग्रेस पार्टी जेन्ना इतकी त्रासान आसतना ही नांवां पळयत जाल्यार ती पार्टी आनी स्ट्रॉंग जातली कशी कित्याक आमकां एक पार्टीचे आमी एक सारके जुने कार्यकर्ते आज 35 वर्सां जालीं हांव त्या पयलीं कमिटीन आसलो यूथ काँग्रेसच्या कमिटीन आनी एक दिसता की एक ओपोजिशन पार्टी गोंयान स्ट्रॉंग आसची कित्याक खंयच्या हितून जेन्ना ओपोजिशन आसता तेन्नाच रुलींग पार्टी कितें तरी गोंयान मातशें तरी कितें तरी सारकें करता आनी आतांच्या हितून ती नांव पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की पार्टी आनी म्हाका दिसता एक अशें जर चलत जाल्यार ही गोंयान काँग्रेस पार्टी हिस्ट्री जावंक शकता त्या खातीरूच एक आज विजय सरदेसाय वन मॅन आर्मी म्हणून येता ताका एकटोच MLA तो एसेंब्लीन पूण सगळे इशू जे इशू तो मांडटा पळय खंयचे म्हादय इशू आसूं जावं कितें आतां ट्रॅफीक जॅम काल ताणें उलयलो कुट्टाळी ट्रॅफीक जॅम जाता जावं आनी कित्याचेर तो इशू तो त्या पोटतिडकीन तो मांडटा जे उलयता आनी गोंयकारांक खरेंच एक आशा कशें दिसता की खरोच एक हो एक ओपोजिशन लिडर कसो आसा गोंयान म्हणून आनी म्हाजें पर्सनल मत हांवें म्हणलां पर्सनल मत की अशा लिडरा कडेन काँग्रेस पार्टीन आपली पार्टी ताका हँडओवर करप आनी तेजे कडेन एक दिवप एक चान्स घेवपाक कितें जाला आतां पयलीं विजय सरदेसाय काँग्रेसचोच पयलींचो आनी कांय कारणा खातीर तो सोडून गेलो आनी तूं जाणा की हांगासर जे कोण आसा ही नांवां पळयत जाल्यार 2-4 नांवां सोडलीं जाल्यार बाकीचे फक्त नांवां पुरते थंय आसात नांवां ऑफीस बेरर म्हणून आनी बॅक स्टेपींग इगो प्रॉब्लेम हे असल्यांनी पार्टी वयर सरपाची ना हे इगो कुशीक धरूंक जाय बॅक स्टेपींग जो नेचर आसा पळय तेणी हो पयलो बंद जावंक जाय सारकें जाल्यारूच पार्टी वयर सरतली आनी एकूच नांव गोंयकारांक सुद्दां आमी आतां खूब जाणां उलयता सगळ्यांक दिसता की विजय सरदेसाय काँग्रेस पार्टीन येवचो तेजी पार्टी एक तर तेणें मर्ज करची आनी काँग्रेसची कमान आपल्या हातीन घेवची कित्याक तो एक तेजो एक फायटींग नेचर तो झगडटा ते पळयत जाल्यार आनी तो उलयता ते पॉयंट टू पॉयंट उलयता ते कोतान दिसता की काँग्रेसीक फाल्यां जर बरी जर भवितव्य जर हाडटलो गोंयान जाल्यार विजय सरदेसाय सारकोच एक बरो मनीस पार्टीची कमान सांबाळपी जाय उदय पूण तो सध्या गोवा फॉरवर्डाचो प्रेसिडेंट आहा आनी जेन्ना ती पार्टी फुडें व्हरता आसतना तो तुमचे कडेन एप्रोच जाला जावं उलयला हांवें म्हाजे कडेन एप्रोच बी कांय न्ही म्हाका दिसलें कालची कमिटीचें नांव वाचून म्हाका दिसलें आनी आज तुमी पळयलां आसतलें विजय सरदेसाय एक्टीव आसा इतको खंयचोच आनी ओपोजिशन खंयचीच पार्टी आनी खंयची एक्टीव ना कित्याक तो इशू रोखडेच हायलायट करता आनी बरे भशेन मांडटा एसेंब्लीन सुद्दां तो ज्या भशेन झगडला एसेंब्लीन आमच्या काँग्रेसीत आमदार तिगूय हे केल्या पूण तेज्या इतको जर तो पॉयंट अभ्यास करून जो इशूचेर हें करून उलयता पळय आनी म्हाका दिसना की आज काँग्रेस पार्टीन हायकमांडान तेजे कडेन उलोवंक जाय पळय खंयची गोश्ट पार्टी येदी व्हडली तो मर्ज करपाक विजय सरदेसाय असो तयार जावचो ना तेकाय कितें तरी आपल्या हातीन कितें तेका एक पार्टी तेज्या हातीन दिली तेका एक लिडरशीप दिली जाल्यार तो फुडें सरूंक शकता न्ही हें म्हाजें सजेशन आसा काँग्रेस हायकमांडान फुडें सरचें कित्याक तो एक अलायन्स पार्टनर आशिल्लो इलेक्शनाक तो पयर राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेकूय तो गेल्लो ह्या खातीर काँग्रेस पार्टी जर खरेंच तांकां दिसता गोंयान जर ही पार्टी स्ट्रॉंग जावची कित्याक आतां जर पळयत जाल्यार कमिटी पळयत जाल्यार म्हाका दिसना काँग्रेस पार्टी सिरियस आसा कशें हायकमांड म्हाका दिसना एक सिरियस आसा कशें काँग्रेस पार्टी गोंयान वयर हाडपाक कित्याक मागीर अशेंच जातलें तिकेटी वांटपाक पयशे घेतले परत हेंची मागीर चांदी जाता तिकेटी वांटपा टायमार हें अशेंच चालू जातलें मागीर हांकां काय पडलेलें ना तिकेटी टायमार तांकां म्हत्व येता इम्पॉर्टन्स येता त्या टायमार ते आपले बॅगा भरता आनी मागीर ती पार्टी वाऱ्यार सोडटा हें अशेंच जातलें अशें जावचें न्ही म्हणून हांवें तें सजेस्ट केलां तुका दिसता की विजय एकटोच उरला की काँग्रेस गोंयान वाचूंक शकता आतां पळय आतां तुमी सगळे आतां तिगूय आमदार आसा ओपोजिशन लिडरूय आसा युरी आलेमांव तोय हे झगडटा ज्या तरेन विजय पोटतिडकीन जे प्रश्न मांडटा ज्या तिडकीन ताका आनी तेजे कडेन तो मास बेस लिडर आतां तिनूय आमदार हांव म्हणना तेंचे कॉन्स्टिट्युशन ते स्ट्रॉंग आसत पूण मास बेस लिडर ते हांव म्हणना तांकां ते मास बेस लिडर म्हणून विजय सरदेसायचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय ना खंय आपले फॉलोवर आसा खंय ना खंय तेजे फ्रेंड सर्कल आसा आनी खंय तरी ताका ते व्हडली गोवा फॉरवर्ड पार्टीन ताणें फर्स्ट टायम हें करून 3 MLA निवडून हाडले वेगळ्या वेगळ्या जाग्यान आनी बाकी कडेन तेजे वोट पडले वोट शेअर आसा तेजे कडेन म्हणून म्हाका दिसलें की हांवें सजेस्ट केला पार्टी की तेजे कडेन तुमी उलयात तेका एक बरें स्थान दिया तेका आनी पळया तुमी काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग करपाक ही नांवां घेवन हांव 100% सांगता ही नांवां घेवन कशीच ही पार्टी स्ट्रॉंग जावपाची ना